भुरगीं आनी आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयलां भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता. आमी देवाचीं भुरगीं आनी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी ताची दायजी जाता, जेजू क्रिस्ताची दायजी जाता. आनी हें मोगाच्या भावान भयणो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. घोडये ती आयज पंगी जाल्ली बायल आमी तिका पळयल्या, ती घोडये मानताली आसतली. आयज एक घडणूक आमी पळयता जंय आमी जायते फावटी पळयलें आसा, जंय कोणाकूच बरें जावपाक जाय ती देवा लागीं ओ जेजू लागीं मुखार येतात. पूण हांगा आमी पळयता ही बायल कांयच जेजू लागीं कांयच विचारना, पूण जेजू तिका पळयता. ती फकत घोडये जेजूचें आयकूंक आयिल्ली आसतली. ती फकत घोडये तिका जेजूचीं उतरां आयकूंक जाय आसलीं आसत घोडये, पूण जेजू तिचें हें आयलां तें पळोवनूच तिका तिचे सुचोवण्यो धरता आनी तिका बरें करता. आयज आमी शुभ वर्तमानांत मोगाच्या भावान भयणां दोन भाशेचे लोक पळयता. एक म्हणल्यार ही बायल जी कांयच मागिना, पूण तिका जाय आपूण ह्या समाजांत आपणायलोली. केन्ना कोणाकूच कितें जाल्लें कसलें पिड्यार रोग आसा जाल्यार न्हू देवाच्या तेंपार त्या जेजूच्या काळार तांकां दिसतालें की तांकां तांचे देंवचाराचें कसलेंच आत्मो आसा म्हणून. आनी ताकाच लागून हांगा लोक देखून बरयता, लुकास देखून अशें बरयता की देंवचारान वायटाकारान केल्ली तसली एक बायल. तर तिका ते एक देंवचाराचो आत्मो तेजे आसलो. तांकां दिसतालें कित्याक 18 वर्सां ती पंगी जाली आसली, तिच्या लागीं सारकें उबें रावंक जायनासलें. आनी जेजू हें पळयता, जेजू तिचें काळीज पळयता, कित्याक ती अपंगूळ जावन देखून ती आपणाचें आयकूंक आयल्या, तिची शिकवण आयकूंक आयल्या. तेच परी मोगाच्या भावान भयणो जेजू तिका समाजांत एक जागो दिता. म्हणजे कितें, केन्ना हांवें म्हणलां ते भाशेन तिका पिड्यार रोग जाल्ल्यान लोकांचें मन कितें आसलें तिका तिचेर देंवचार बसला आनी समाजान देखून तिका एक मान रिस्पेद आसूंक ना. आनी आयज जेजू तिका म्हणटा अब्राहमाची धूव. म्हणजे कितें, तो तिका आपणायता. मोगाच्या भावान भयणो आमी जेन्ना खालतीकायेन येता तेन्ना देव आमकां आमचें काळीज पळयता आनी आमकां तो आपणायता, कित्याक आमी ताचीं भुरगीं आनी जेजू आमकां आपणायता. तेच परी आमी दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार हो फारिझेव आसा, जाका जेजूच्या तोंडाक देखून पळोवंक ताका तांक ना. ताकाच लागून तो जेजूक इनडायरेक्टली उलयता. म्हणजे कितें, जेन्ना जेजून हे बायलेक बरो केलो तेन्ना तो जेजूक उलयना, पूण तो लोकांक म्हणटा सुमारान 100 दीस आसात त्या दिसा तुमी येवन बरी जात. तो जेजूक फकत एक दोतोर कसो, एक मिरेकल वर्कर कसो ताका पळयता. तो ताची ती महिमा पळयना, तो देव म्हणून ती पळयना. आनी हाकाच लागून जेजू ताचेर शिणता आनी ताका ती उतरां वळयता, ताका तो दोंगी म्हणटा. मोगाच्या भावान भयणो ह्या आयच्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताची नियाळ करून पळया. आमी कसलीं मनशां काय? आमी हे बायले भशेन खालती जातात काय आनी देवा लागीं येतात काय? आनी आमी मानून घेतात काय आमी देवाची भुरगीं काय म्हणून? वो आमी ह्या फारिझेवा भशेन जाल्या काय? जायते फावटी आमची भावां भयणां जीं तांचें कितें बरें जाता जाल्यार आमी तांचेर दुसऱ्यांचेर जळल्यात काय? अशें हे प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत लावया आनी पळोवया आमी खऱ्यांनीच जेजूचो पाटलाव करतलीं जाल्यार असलीं मनशां जाल्यात काय? आनी आमी सारक्या मार्गान चलोंक ना जाल्यार देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमचें काळीज बदलूंक, आमी खऱ्यांनीच खालती जावन देवाचीं भुरगीं कशीं जावन आमी ताचे म्हऱ्यान येवंक आमी देवाचोच आदार मागुया.